उबी रावया. मुनार एक सांभावा ताये पोटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दान पोशीत जावन भरून बारातीकान परगळते तुझी दिलवी तुवें आमकां वेंचलाय इश्ट म्हणून आपयलाय दैवीक जिवान भरलाय भावार्थान एकवटायलाय काळजा मनान एक जावन भावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दान पोशीत जावन भरून बारातीकान परगळते तुझी दिलवी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो बाळका जेजूक मान करूंक दुसऱ्या दिसाच्या नोवेनाक आज आमी समेस्त हांगा जमल्या. देवान आमकां समेस्तांक एकल्यांक मिसांव दिलां आनी आमच्या बेसा प्रमाणे हें मिसांव दिलां आनी हें मिसांव जिवोवंक देवूच आमकां कृपा दिता कित्याक आमकां दिल्लें मिसांव आमचें न्ही बगार क्रिस्ताचें आनी आमकां एकल्यांक देवान मिसलां त्या बेसाक ह्या आमचें जिवीत कितें जियेता तें देवानच आमकां मिसलां. आतां आमी सोडया गळ्या आमी दांपया. जायते पोटी हें देवान दिल्लें मिसांव हांवें म्हजें करून घेवना. म्हाका कितें पसंद जाता म्हाका कितें बरें भोगता तें मात्र हांवें केलां. त्या खातीर सोमें लागचें बक्षांनी मागया. आमचें उणेपण वळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव भक्ती सर्वदा देवा आनी तुमकां भोव बोलिनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें सनून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मगे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या बाबर्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुझ्या महिमेच्या पळसळान ताची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे बरी ती आपल्या सडवंदराक निरंतरी मानून घेवं आनी काळजांत ताका एकवटूंक फावो हें आमी मागता
त्याच आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदर नाचलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेदना पांत्यापारी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गायी बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान येतले आनी सरेस्वराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सरेस्वरो तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजेशात जाल्यार काळोगांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सरेस्वर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक गटाय दितलो. तुमी बुके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात. कितींच सुकोवन वचनात आसतले जरी सारकी. देवाचे उतार हें. देवाची उडोवकार. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमचे थंय वस्ती करूंक जियेलो. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करूंक जियेलो. नावाडी सियोना तुझ्या देवा, हरसून सगळी वाकणा सर्वेस परा. उंचिंगो तांकां देव दादोस करता. भुरग्यांक तुझ्या बेसांव देव नंदन करता. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करूंक जियेलो. संवसाराक तो आपलो संदेश धाडटा. ताचे उतर भोवतुर्तान प्रसार जाता. आपलो जाकोबा कळीत करता. इस्रायेलाक आपले नेम प्रगट करता. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करूंक जियेलो. देवाचो पवित्र मनीस जालो, आमची थंय वस्ती करूंक जियेलो.
हालेलुया हालेलुया सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो घासलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुकाय सोम्या. तेने एक राशीस घालेलिया गेले. जेजून तांकां मेळूंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. तांकां पळयतस शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वसूंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस पर्जांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व अज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यान तुमच्या सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वर्साच्या बाळका जेजूच्या फेस्ताचो प्रमुख संदेश जावन आसा. काले काल सांगू ना पदराबान काले सांगला ಗೊತ್ತು ना तुमकां ते दुसरेस वाट धरन गेले. ऐको ना उद्देश संदेश पहिले आमकां कळाचे न्ही गे. हे फेस्त ह्या फावटी आमी खंयचो संदेश आमी मेन संदेश खंयचो ते व्हडल्यान ते दुसरेस वाट धरन गेले. ही वाट उडा सोरा हो शब्द हांव आखरे घेता. ते दुसरेच वाट धरन गेले. आनी ह्या तिमाच्या वयर ह्या संदेशाच्या वयर आयचो नियाळ आयचो संदेश जावन आसा वसा प्रजाचे शिस करा. काले वसा प्रजाचे शिस करा. इतले समजलें गी समजलें गी ना आयकलें गी आयकलें. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या संदेशाच्या वयर नियाळ करता आसतना थोड्याच तेंपा आदी हांव धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकाची वाचप आसा न्ही आसा गी आसा न्ही हय ते हांवें वाचूंक सुरू केलें. ते वाचता वाचतना पयले म्हाका पेद्रू भायर वचून जुदेव मुखार सांगता ताका बरें केलां. जेजू क्रिस्ताच्या नांव जेजू नाझरेताच्या नांवान बरें केलां आनी ताका तुमी खुर्सार मारला. जुदेव मुखार सांगता तो पेद्रू. उतरां पेद्रून सांगतना ती ताच्या उपरांत ताणें ती साक्ष दिवंक मुखार फुडें रावता आसतना ताचें जिवीत पळयत आसतना ताणें सांगचें उतर पळयत आसतना म्हाका अजाप जालें. आनी उपरांत वाचता वाचता थंय अशें बरोवन आसा ती एका मनाची एका काळजाची तांचे थंय कोणाकच
कितेंच उणें नातलें उरल्यांनी सांगाता मेळन भरती केले कालय आसून दी कोणाकय आसून दी खंयचोय गांव जावन दी ते वावर करूंक गेले ती धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकां वाचतना म्हाका एका रितीचो दुबावी म्हज्या मोतीक आयलो दुबाव थंय दर्या ताचे उपरांत थोड्या दिसा पयले हांव इगर्जमतेची सुरविल्ली चरित्रां वाचून सुरू केली त्या इगर्जमतेच्या सुरविल्ली चरित्रां कशी आसली की म्हळ्यार खंय वचून दी क्रिस्तांवांक धरून बंदीन घालतले वाघाच्या सिंहाच्या त्या बिडारांत घालतले पूण ते म्हणटाले त्या वाघाच्या तोंडांत तो वाघ सापून आसतना ते म्हणटात की हांव क्रिस्ता खातीर वाटल्लो गोव जाता थोडे उपरांत हांव आमच्या करावळीक म्हणजे बॉम्बे तावन कन्याकुमारी ह्या हातूंत कितें घडलां हाच्या विशयांत हांव अध्ययन करून सुरू केलें जावं बरो पोर्चुगीज पाद्राप जावं बरो इटालियन पाद्राप ह्या गांवाक येवन सुवार्ता परगट करनासले ताच्या उपरांत आमचेच ह्या समाधीचे मनीस टिप्पू सुलतानान व्हरता आसतना तांचो भावार्थ हें पुरा वाचता आसतना म्हज्या मतींत निजायकी एक दुबाव तुमच्या मतींत येवंक पुरो दुबाव हांव ह्याच क्रिस्ती पंगडाक सरवलो गी म्हणलें दुबाव म्हाका आयलो तांची उर्बा तांचें धैर्य तांचे ते आसलो तो भावार्थ खतखती आशा कितेंय जावं हांव क्रिस्ता सांगाता जियेता क्रिस्ताक परगडता क्रिस्त म्हजो जावन आसा सा पावलाची उतरां म्हज्या मोतीक घेवंक सुरू जालीं हांव खुर्सायल्या क्रिस्ताक परगट करता थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांव अशें आशार जाता आसतना म्हाका एकल्यान ड्रॉप दिलें हांवें चिंतलें काय हो हिंदुवांचो गी म्हूण चिंतलें पूण तो उलयता आसतना तो क्रिस्तांव म्हूण समजलें आनी त्या क्रिस्तांव मनशा लागीं विचारलें कित्याक तुज्या कानार एक कुरीस ना गी म्हूण विचारलें आनी जेन्ना हांव त्या मनशा कडेन विचारतना कुरीस कित्याक ना गी म्हणटा आसतना ना फादर थोड्या तेंपा आदीं हांव कुरीस घालून येता आसतना म्हाका धरून थोड्यांनी रावयलें कित्याक बेश्टें कश्टांत पडचें म्हजे मोगाळ भावा भयणीनो वसा प्रजाचे शिस्त करा हाच्या विशयांत हांव मागीर येता दिस इज अ कमांड हांव ताच्या विशयांत मागीर वेता आमी आयचो संदेश जावन आसा वसा प्रजाचो शिस्त करा मिसांवाचो उद्देश जावन आसा जायते फावटी मिसांव म्हणटना आमी चिंता कोणगी देवाक देव विंचता खंयगी पयशिल्या गांवाक ताका धाडटा आनी थंय वचून तो मिसांव परगट करता क्रिस्तांव परगट करता दिस इज अ ट्रेडिशनल वे वी लूक एट द मिशन पूण मिसांव एका व्यक्तीक एका जाग्याक सीमीत जाल्लें न्ही तशें जाल्यार देवान म्हजें कितें विसलें ताका उलोवंक येनातलें धाकटुलो दाविदाक कितें विसलें ताका खंय बोवाळ आसलें प्रदवर केल्ल्या स्त्रियेक कसो देव पयलो मिसांव जावं विसता मागदलाची मोरी आनी जेजू पयलें तिका भेट्टा तिका कितें विसलें आसलें तो मिसांव करूंक जेजूक जाय सादो मनीस सादें कुटुंब आनी कोण जेजूचो मोग करता तो व्यक्ती जाय हांव तुमकां दृश्टांत दितां पोच्या क्रिस्मसाच्या दिसा सांजेर हांव हांगा आयल्या वेळार एक धाकटुलें भुरगें त्या कुटुंबाक वळखता तांचे कुटुंब आमी आयिल्ले त्या आंब्याच्या रुखा लागीं तें भुरगें आसलें म्हजे लागीं बेसांव मागूंक आयलें आनी तें भुरगें बेसांव मागूंक येता आसतना हांवें त्या भुरग्या लागीं विचारलें अरे मा तूं इगर्जी गेलें न्ही गे कालें गेलें त्या कुटुंबाक आनी एकलो धाकटो भुरगो आसा तो हुशार ना आनी हें भुरगें म्हणालें फादर आसून ताचे दांती गेल्यात
हांवें म्हज्या भावा पासत मागलें हें मिसांव. दिस इज मिशन. हें मिसांव. थोड्या आदीं एक पदरा बायलो तो उत्तर गांवांत मिसांवांत काम करनासा आनी थंय खंयच्याक एका हळ्ळेंत एक क्रिस्तांव कुटुंब गेलें खंय आनी हे क्रिस्तांव कुटुंब थंय रावूंक आसतना तांचें जिवीत तांचें मागणें त्या कुटुंबांत आसचें तो संबंद घोव बैला एकामेका समाधानान आपणाचें कुटुंब जियोवचें भुरग्यांक संस्कृती शिकोवचें हें पळोवन ताच्या भोंवती 10 जाणां कुटुंबां क्रिस्तांव जालें गे. हें मिसांव. हें मिसांव. सो मिसांव जायचें तर वसा प्रजाचें शिस्त करचें तर निर्दिश्ट गांव जायचें म्हूण ना, निर्दिश्ट वेळ जायचें म्हूण ना, निर्दिश्ट लोक जायचे म्हूण ना. तुवें रावलो जागोच मिसांवाचें थळ. The place where you are standing is a place of mission. तुवें उलयली भासत क्रिस्ताचें उतर. कित्याक तूं एका जाग्यान रावन तूं उबें रावताय तुका म्हणटात क्रिस्तांव म्हणजे तूं क्रिस्ताचो. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो त्या पासो सोमी म्हणटा तूं जावन आसाय सासवाचो कोण, तूं जावन आसाय खमीर पिठांत घाल्लें, तूं जावन आसाय मीठ, तूं जावन आसाय उजवाड. खमीर घाल्ल्या पण आमी वचून तिळण पळयना कशें खमीर काम जाता गे म्हणून ना. आमी घालता दमता आनी सकाळीं उठून पळयता. सकाळीं उठ्ठा आसतना पीठ फुगता वय गी न्ही सारकें गी हय. आमी बी घाल्ल्या उपरांत घडये घडये उस्तून पळयना बी किरला तागे म्हूण ना. आमचें काम कितें बी घालचें खमीर घालचें. काम करता कोण देव, जिवी दिता कोण देव, मिसांव संपून करता कोण देव. आमचें काम आमी करीचें. तर आयच्या वांजेलाक आमी या माध्यवाचो 20 आनी 8 अध्याय अखेर पूण हो अखेर न्ही बगार सुरवात. देवान आपणाचें जेजू क्रिस्तान आपणें मिसांव खंय सुरू केल्लें, खंय सुरू केल्लें नाझरेतान गलिलियान न्ही गी. आज हांवें कितें वाचलें गलिलियान तो तांच्या शिसांक मेळ्ळो वय गी. सो जेजूचें मिसांव सुरू जाल्लें गलिलियान कालें जावन देवाचो प्रेरक आत्मा मुजेर आसा. ताणें म्हाका धाडला दुर्बळ्यांक बरी खबर, बंदीत असल्यांक सुटका, रडटल्यांक बुजवून आदारनांतल्यांक आदार दिवच्याक देवान म्हाका धाडला. हें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें. हें तुमी मोतीन दवरया. आयच्या ह्या वांजेलांत आयच्या वचपांत 3 संगती आसात. ऑथॉरिटी ऑर अ मिशन, कमिशन आनी एश्योरन्स. मिसांव धाडचें आनी आपणाचो सांगात बसोवचें. आतां आमी पयल्या उतराक या. सोमी जेजू क्रिस्त म्हणटा सर संगती सर्गार आनी ह्या पृथ्वीर मुजे संगी आसा. सो अधिकार मुजे संगी आसा. सो आमी घेवचें हें तुमच्या मोतीन दवरा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. न्हिदल्यार उठा तुमी मिसांव जावन आसा क्रिस्ताचें. मिसांव मुजें न्ही, ह्या अंकलाचें न्ही, जिल्लीबायेचें न्ही, फ्रांसीस दड्डूचें न्ही, फादर रायनाचें न्ही, या फादर रुडीचें न्ही. मिसांव जावन आसा क्रिस्ताचें. आनी तें मिसांव कितें जावन आसा ह्या संवसारार आमी जिवच्या जाग्यार क्रिस्ताचें राज परगटचें जावन आसा मिसांव. हें तुमी मोती गोरीचें. हांव तुमकां सांगता. आतां सोमी कितें म्हणटा तुमी करीचे. हांव कानून शिकता. कानूनान 2 शब्द गरजेचे. एक प्रोविजन बरयत आसतना एक कानून बरयत आसतना थंय 2 शब्द घालतात. यू शॅल डू, यू मे डू. यू शॅल म्हणटा आसतना तुवें करीजे, तुवें करियेत. व्यत्यास आसा गे. तुवें करीजे या तुवें करियेत. दाखल्याक दिता. तुवें मार्गार वता आसतना हेल्मेट घालीचे. थंय घाला यू शॅल वेअर हेल्मेट. म्हणजे तूं करनातल्या काय जाता तुका पिनलायज जाता. तुवें करियेत म्हणजे ड्रायव्हरान मात सीट बेल्ट घालीचे, फाटल्यान घालूंक ना, पेनल्टी पडटा की ना.
ड्रायव्हरान घालना जाल्यार पेनल्टी पडटा. आतां तुमी समजा द लँग्वेज ऑफ द टेक्स्ट ह्या उतराचे अर्थ अशें जावन आसा की तुवें करीचे, जशें हांवें केलां तुवें करीचे, यू शॅल डू. आतां आमी करनातले आमकां काय मेळटा पेनल्टी मेळटा न्ही गी. आमी चालन दिता, इन्फ्लुएन्स जाल्यार कॉल करता आनी म्हणटा सारी माल बोले सारकें, पूण आमकां पेनल्टी दितलो एकलो आसा न्ही गी. आज हांवें तुमकां सांगलां ही उतरां, तुमी म्हणूंक जायना हांवें तुमकां सांगूं ना म्हणून, हांवें तुमकां ह्याची जाणमाय दिवं ना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक पोर एकल्या फादरापान मिस सुरू केलें अशेंत भुरग्यांक समजता भेऱ्यांक समजना. आपलो शर्मा अशें सुरू केलो, भुरग्यांक समजता भेऱ्यांक समजना. आमी जेजू क्रिस्ताची भुरगीं वयतर जे कितें मिसांव म्हाका तुका आमकां समेस्तां दिलां तें समजचेंच, ताका हांव तुमकां सांगता यू शॅल डू. पेनल्टी इज देर. द पेनल्टी इज नॉट हियर. हांगा न्ही, पेनल्टी तो दिता, थंय इन्फ्लुएन्स जायना. ताका मिसांव दिलां, उठ आसोरा म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, मिसांव दिलां. ताका हांवें म्हळें एक क्रिस्ती परसा खंय रावता थंय जावन आसा ताचें मिसांव थळ. द मॅन अ क्रिश्चन वेर एवर ही स्टँड्स द प्लेस इट सेल्फ इज अ प्लेस ऑफ मिशन. आतां आमी दुसऱ्याक या वसा देखून वसा, देखून वसा, मिसांव मुजें वसा, खंय वयचें खंय वच. तें कुटाम कशें खंय एका हळ्ळे गेलें आनी रावले कडेन तांकां पळोवन हांगा कितें गी दुसरें आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी जायते जण आमी उलयता कन्वर्टर कित्याक करीचे. इगर्ज माता सुरू जाली कन्वर्टर जावन न्ही, सुरविल्ल्या क्रिस्तांव समुदायाक पळोवन अळे हांगा कितें गी दुसरेंच आसा, हांगा कितें गी स्पेशल आसा, हांचें जिवीत कितें गी दुसरें आसा, हें पळोवन क्रिस्तांव जाल्ले शिवाय कन्वर्टर जावन क्रिस्तांव जाल्ले न्ही. कोणी खालें म्हणून न्ही, ही जावन आसा क्रिस्ती समुदायाची चरित्रां, ही जावन आसा आमच्या कुडियाळ समुदायाची चरित्रां. तांकां पळोवन तांचे सांगात उणेपणा पळोवन क्रिस्तांव जाल्ले. ताकाच हांवें म्हळें खंय आमी वसाचें म्हणना, रावलो जागोच मिसांवाचें थळ. कोणाक प्रगट करताय? क्रिस्ता प्रगट करता. तर सोमी म्हणटा गो, गो देर फोर, आय एम गो देर फोर. वसा तुमी सगल्या कडेन. खंय जावं पुरो एक शिक्षक शिकयता तो जावन आज ती सोमी सावन थळ. जावं पुरो तूं काम करताय तो जागो ना सोमी सावचें थळ. हांव तुमकां दाखलो दिता. हांव थोड्या आदीं पयलें एका एडवोकेटा कडेन म्हजें इंटर्नशीप आसलो. तिच्या विशयान सगळीं बरें उलयतात. हांवें अशें बरें कित्याक उलयता म्हणून सोदना केल्ले वेळार ताणें म्हळें आ मॅडम इधर आला और नॉन करप्ट ऑफिसर, मॅडम इधर आला और नॉन करप्ट ऑफिसर. आनी तिचे लागीं परत हांव विचारूंक वता आसतना जड्ज समेत म्हणटा गे तिका ಯಾಕಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೊರಗಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗೆ, तुम्ही बाहेर गेल्या तुका जुयेशी मारूंक पुरो. ताका ती मनीस म्हणाली जಡ್ಜಾಕ್ ಕೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಬಹುದು ನಾಳೆ ಸಾಯಬಹುದು, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. मिसा कोणाक परगटता कितें करता समजता ताका म्हाका बेना. कित्याक सोमयान सांगलां गो देर फोर आनी शिस्त कर. कोणाक शिस्त कर? म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें अन्येकल्याक शिस्त करचे पयलें हांव पयलें जेजू क्रिस्ताचो शिस्त जावंक जाय. आतां शिस्त कसो जाता? 3 संगती मतीन दवरा. शिस्त जावचें आयकून समजून पाटलाव करन. वन हू लिसन्स, वन हू अंडरस्टँड्स, वन हू फॉलोस. ताकाच जेन्ना जेजू क्रिस्त आंद्रेक सांगता ये आनी पळय, आनी आंद्रे वेता पळयता आयकता आनी समजता आनी म्हणटा मेस्साया हांगा आसा. आनी वचून ताच्या भावाक पेत्रूक आपूण हाडटा. हे मिसांव. सो शिस्त जल्मता खंय
कोण ऐकता, कोण समजता आणि कोण पाळटा तो जावन आसा शीस. ताकाच आमी म्हणटा गो देरफोर, वच आणि शीस कर. आणि उपरांत हे दोन संगती तुम्ही समजाचे. बॅप्टायज देम, बाउतिस्म दी, पवित्रान दी, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आणि जे कितें आज्ञा हांवें तुमकां दिल्या ती तांकां शिकय. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमच्या मदीन सवाल येवंक पुरो. आमी बाउतिस्म दिचे गी? कोण क्रिस्तांव वळखता बाउतिस्म दिचे गी नाका? काले म्हणटा तुमी? दिचे गी नाका? दिचेच. आतां बाउतिस्म कित्याक दिता? नांवा खातीर गी बेश्टे. आतां बाउतिस्म दितना तुमी समजचे, तो व्यक्ती खंयी दुसरो आसलो ताका आमच्या समुदायान आमी घेता. आमी समुदाय घेता आसतना आमी येवकारिसांक म्हणटा कुमियांव म्हणटा न्ही गी, कम्युनियन. आतां आमची समुदाय कोणें बांदलेली? हे अंकलांनी गी, आंटीनी गी, तुमी गी, त्रिंदादीन. सो आवाज इज अ ट्रिनिटेरियन कम्युनिटी. आतां बाउतिस्म दिता आसतना आमी मनशाक त्या भितर घेता, म्हणजे तो आमच्या समुदायाचो त्रिंदादीचो. बाउतिस्म गरजेचें. ताकाच आमी म्हणटा बॅप्टायज देम. ताची वळख जावन दी. वळख जाल्ल्या उपरांत तो सांगता, तोच सांगता म्हाका क्रिस्तांव जायचे. ताका बाउतिस्म दी, क्रिस्त थंय ताका भितर घे. आनी उपरांत कितें जाता? थिंच न्ही, ताका शिकय. जी कितें आज्ञा हांवें दिल्यांत शिकय. थोड्या तेंपा पयलें एक कॅप्शन बरयलें, एकल्यान बरयलें, हांव जल्मतना क्रिस्तांव जावन जल्मनातल्यार वण्णी, पूण मरतना हांव क्रिस्ताचो जावन मेल्यार बरें म्हणून. जल्मता आसतना हांव क्रिस्तांव जावन जल्मनातल्यार वण्णी, बगर मरतना हांव क्रिस्ताचो जावन मेल्यार बरें. हे मिसांव तुमी म्हणटात आतां सोम्यान आमकां मिसांव दिलां, कशें करचें? म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, थंय आसा एश्योरन्स. सोमी म्हणटा आय एम विथ यू, हांव आसा तुज्या सांगाता. जायत्यांक तुमी तुमच्या हात हांगा धरा गे, तुमच्या धरा गे, एक घडी हात धरा गे, तुमच्या काळजाक हात धरा. सांगता दोळे धांपा, सगळीं दोळे धांपा. तूं पाती येता गी जेजू तुज्या सांगाता आसा म्हणून. दोळे उगदे करा गे. सत्य सांगा म्हाका, तूं पाती येता गी जेजू तुजे सांगाता आसा म्हणून. सगळीं पाती येतात. पूण हात वयर घाला पळय, कोण पाती येता म्हणलें? आनी कितें येना. तो जेजू तुजे सांगाता आसा म्हज्या मोगाळ भाऊ भयणीनो. जेजू तुज्या सांगाता सदांच आसा. कित्याक? ताणें रचलेलें तुमकां. सो तो मिसांव दिता न्ही, ते मिसांव सक्सेसफूल करता. कित्याक? मिसांव फादर नारायणाचें न्ही, ह्या आंटीचें न्ही, ह्या टिचरीचें न्ही, मिसांव क्रिस्ताचें. ताका तो सांगता हांव तुज्या सांगाता आसा. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, मिसांव कित्याक गरजेचें? क्रिस्ता थंय अन्येकल्या भावाक जिखच्याक मिसांव गरजेचें. क्रिस्ता थंय अन्येकल्या भयणेक जिखचें मिसांव गरजेचें. क्रिस्ता थंय एका कुटुंबाक जिखचें जावन आसा मिसांव. क्रिस्ता थंय रडलेल्यांक बुजोवन दिवचें जावन आसा मिसांव. क्रिस्ता थंय मोडलेल्यांक बांदचें जावन आसा मिसांव. क्रिस्ता थंय आमच्या युवाजनाक काम नातल्या वेळार तांकां ओ म्हज्या पंगडाचो आका कितें आसूं न्ही आमी सांगाता मेळटा, काम दिता, हें जावन आसा मिसांव. कितेंय एका कुटुंबान उणेपण आसा, आसूं दी, तो म्हजे लागीं दुस्मान, म्हजे लागीं कितेंय उलयला, म्हाका नाकार केला, ताका हांव सांगात दिता, तें जावन आसा मिसांव. मिसांव जावन आसा क्रिस्तांचें. फुडें आसता वरां हांव आयलां दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्याक, मोडलेल्यांक बांदच्याक. हें जावन आसा मिसांव. पूण हें मिसांव बेश्टें करूंक जायना म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. हाका तरबेत गरजेची, खरी तरबेत. खंयचें आमी काम करचे पयलें आमकां तरबेत दितात. हांव म्हाका उडास आसा, ल्हानपणार आमची फिरगज आसली पारगी पेटे ओमसूर. आमकां मिसांव वचूंक रातचें बोंगाचें जाता आसतना म्हजी व्हडली माय आसली, तिच्या बगलेन हांवें इच्छा आसलें, आनी ती व्हडली माय म्हजी
म्हाका कांतारा गांवान जेजू क्रिस्त कोण म्हूण शिकयताली आनी हांव न्हिदला त्या वेळार म्हाका न्हीद पडना त्या वेळार म्हजी मम्मा म्हाका अजून उडास आसा 10 मोठे गायो 10 पातळ गायो उडासा गे खंय आयकता आमी खंय आयकता 10 मोठे गायो आनी 10 पातळ गायो आयकता तुमकां खंय आयकता आमी झुजे परने तेस्तामंतांत हाका फारोग काणी पडटा आनी कितें म्हूण विचारता आमचें कुटुंब जावन आसा मिसांवाचें थळ आमचें कुटुंब जावन आसा मिसांवाचें थळ आमी जें कितें मागणें म्हणटा जें कितें आमच्या भुरग्यांक शिकयता जें कितें आमी शिकता जावं बरो मोग जावं बरो बक्षाणें जावं बरो सरदड जावं बरो एकामेकाक स्विकार करचें जावं बरो एकामेकाक समजून घेवचें जावं बरो क्रिस्ता विशयान उलोवचें थंय क्रिस्ताचें मिसांव सुरू जाता न्ही ह्या जागान खंय पयशेला गांवा वचून मिसांव करचें न्ही तो मिसांव करता तर ताची उर्बा सुरू जाली ताच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत मिसांवाचें बीं ओंपियां परच्या बोर एक पाद्रा म्हणलो इफ देर इज नो मिशन वी आर गोइंग टू बी एम्प्टी वेसल आमच्या जिबितांत मिसांव ना तर आमी आवाज करतली वाटली म्हणटा तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो मिसांव क्रिस्ताचें आनी हें मिसांव म्हाका आनी तुका दिलां एक दाखलो दिवन हांव म्हजें रिफ्लेक्शन अखेर करता हें हांव सांगता परच्या बरोबर हांव कोर्टींत एका हांगा बसता आसतना एकलो वकील एका मनशाक जेंडर नाका एक सवाल केले तुका तो मनीस मोग करता तो अजुनूय तुका स्विकार करूंक तयार आसा तूं तयार आसा गे म्हूण सवाल केले आनी त्या मनशाक कांय करूंक समजना गळगळ्यान रडलो गळगळ्यान म्हळ्यार गळगळ्यान रडलो तो मनीस मागीर काळें जालें म्हूण म्हाका गोत्तो ना पूण ताका दुखलें म्हज्या अण्णेका भावाक दुखतना म्हाका दुखता तर तें मिसांव म्हजो अण्णेकलो भाव भुकेन आसा तर म्हाका ताची भूक लागता तर तें मिसांव म्हजो अण्णेकलो गो घांटा तर ती घाण म्हाकाय लागता तर तें मिसांव म्हजो अण्णेकलो भाव रडटा तर म्हाकाय रडूंक येता तर तें मिसांव एका मनाची एका काळजाची आमी जावन वचूंक जाय ताकाच आविलाची सांत तेरेज म्हणटा आज क्रिस्ताक आत नात आज क्रिस्ताक दोळे नात आज क्रिस्ताक कूड ना आज क्रिस्ताक काळीज ना आज क्रिस्ताचें काळीज तूं जावन आसाय आज क्रिस्ताचे दोळे तूं जावन आसाय आज क्रिस्ताची कूड तूं जावन आसाय आज क्रिस्ताचे हात तूं जावन आसाय क्रिस्ताचे पाय तूं जावन आसाय देव आमच्या संगात आसा काले म्हळ्यार हांवें ते दुसरेच वाट धरून गेले क्रिस्तान आमकां वाट दिला क्रिस्तांवान आमकां मिसांव शिकयला वाट तुका दाखयल्या जर तर तूं वाट घेनाय ती वाट सुखचें निर्धार तूं करताय न्हय क्रिस्त आमेन दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्तेणी घेऊन आयल्या कातेपणी नितळ निर्मळपणी जेजू आमच्या सौम्या सर्गी तुझे लागी मानून घे ओपून
आमचे जीवित मोगान तुझा स्वीकार कर मोगान बापा आमकां सर्पितां तुका उंड्या वयना सुवे घे तूं आमकां भर आमचे जीवित मोगान तुझा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजी बर्जा बेडिता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत म्हणटा. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो आनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फंकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवा वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबार संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरां सर्वीस परतू सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वीस पराची नांवे तुका जय हूं सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेस्वरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत समेस्त मनशा पासत हें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुन्हा जीवन पोळ आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवितले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावरूय एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळे राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मेळींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कधी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळे देवाचे माये सांगाती सांजो जे तिजो निश्कळपती आनी भगवान दरवता आनी सर काडून तुका मागून सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणी आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशा नत्रेक दिलें आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय सोटी पुदुनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांक खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सुवास एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी निजायकी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना, तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Antanilo pierdile bogati nasmocha sergicha babaci mocha lana bauda kite tumi kele makas tumi kele.
आवतो आस्ता नेसून दिले भोगाते रासमोच्या सर्गीच्या बापाचे मोच्या लाना बावडा किते तुम्ही केले माकास तुम्ही केले मोच्या लाना बावडा किते तुम्ही केले माकास तुम्ही केले प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तुमचो आमकां एकवटायताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणे घेवच्याक हेंच देणे आमकां आयती करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. दयकन बसात. आज जेजू बाळकाच्या नव्यानाचो दुसरो दीस. आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा वसा प्रजांचे शिस्त करा आनी मिसावां खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी तशेंच भोव अर्था बरीत समजोवचे सारकें बरो शिकवण दिल्या आयच्या शर्मावार बाप रायन पिंटो आमच्या कार्मेल इतिहासाक. तुमकां सर बरें मागता पदऱ्या बांदो आनी तशेंच तुमच्या मिसावांत आनी तुमच्या शिकपांत देवाचे आशिर्वादा आनी बाळूक जेजूचो सांगातपण आमी आशेता. देव बरें करूं फादर. मोगाच्यानो ह्या दिसांनी हांगासर येता आसतना जायत्यो लोक येतात आनी जायतीं वाहनां तुमी घेवन येतात. तुमचे सर्व लागीं खालती विनंती, वाहनां पार्किंग नियुक्त जाल्ल्या जाग्यार मात्र तुमी दवरून आमच्या वॉलंटियर्साक तुमी कुमो करचें. आत्तां थोडी कंप्लेंट्स आयल्यांत गेटी गडेपुरा सगळीं वाहनां टू व्हिलरान दवरल्यान मुखार आसार पासार जावंक कस जाता म्हणून त्या देखून सर्वांनी आमच्या वॉलंटियर्सांनी सांगल्या प्रमाणेच वाहनां पार्किंग करचीं. फाल्यां भुरग्यांचो दीस. प्रत्येक जावन सर भुरग्यां खातीर मागचो दीस. सर वडील लागीं खालती विनंती, हांगासर येता आसतना तुमी तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडचें. प्रत्येक जावन फाल्यांचे सांजेचे मीस सर भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा. त्या देखून तुमच्या घरांनी भुरगीं आसा तर तुमी सांजेच्या 6 वरांच्या मिसाक आपोवन हाडचें. आनी हर एक मिसा फाल्यां आमी भुरग्यां खातीर विशेश रितीन मागतले. मार्चाच्या म्हयन्यांत आमी ह्या देव मंदिरांत रावन थोडी पवित्र जाग्याक इस्रायलाक हेचें पयण आमी योजन केलां. जर तर कोणाकी सडीत विशय जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसाक येवन मेळचें. तुमकां सर्वांक बरें मागता, बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा. सर उबी रावचें. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. वचून येया, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उठुका दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन समज Sant'Elo, Sant'Angia Santo Monchampaulo, Dragon Candei
वैज म्हणलें नांव ताका फोव जालें ज्ञानारां शिकलो जेजो मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित बाळपण वता मनशाक तांच्या सर्गजनी पावता प्रागसो बाळू कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता आमची सत सवा जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पया आतां आमी जोडया दोळे आमी दामपया आज तुमी जायती तुमच्या मोतींत जायते इरादे घेवन आयल्यात आमचे ते अस्कत काय आसा वय पूण आमकां आमचे सालतें जिवी जिवोंक देवाची मजत गरजेची मागीर आमी आमच्या कुटुंबां बसत कुटां बांदून हाडची उर्बा केदींच निवाना जावं कुटुंबांत आसच्या मलगड्यां पासून आमी मागया इवाजाना बसत मागया जायतीं आमची क्रिस्तांव भावंडां कश्टान आसात विविध रितींनी तांचे पासून आमी मागया आमचे शरिरादे सांगात ताका आमी मागया ए भाग्यो जेजू बाळका तुजे सर आनी तुजो हात बसोवन घेवन आसता तुका पातयेन मातयेन सकरान लायनाय आनी तुज्या बेसावांनी आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं सुदीच पडटो ग्लास आजम कंदी आनी आमी आमची आनी देवाचो पूत मनीस जालो नामान मरी कृपेन बरयले समुद्रजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगा आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांग आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे जपाच्या जेजू बाळका आमची मागणी सुखा संधी आनी इतल्या त्रेकान मागची करपा करदी हाडांचे वेले सकस निरासपण तुजी गोमोग आनी बुजवान आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता तुका सदांच आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण केलां ताणें आमच्या जिवितान केल्ले सर उपकार आमी नियळन ताका अर्गां दिवया सांगात आमी मागया एबो उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सपोर्टा आमच्या अर्गां आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातीन तुजेर आमी दवरता तुज्या जबाच्या इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सुदी आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन तकले बाद गोया आशिर्वाद घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बाप आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना
उरका तुका जेजू बाळका उरका दिता आज तुका दियाक मोसो करसाकातान सांगा तिकसूर पोळा आभार मानता सदा देव साधू संसाराक आयलो पात्यांक पोरो सग सोडून दिलो आमची पातकां तुवें वावरले तुज्या गाया भरली गायकून गेले मुखार पुत्रा सोगे आमकां शिरवाती